पाणी पुताने पोटात म्या सदैव माये नामान तुका दान्ये वेद मोळी आई लिंगी आयस्ता तळी मागता तुझस पेटो गोंगता आई लिंगी म्हणून दावा म्हज्या नांत गे की सांगा नाही गेल्ली आणि की या नांत म्हळ्यार हंगा आता संजेर तेर्स कुर्सो टाइम जालो एक केदाला गेला अंती आजी कालिंगी म्हज्या सुनेची ती किट्टी पार्टी कंची किट्टी आम्ही कट्ट्यांचो सूर पिवन ल्हानची किट्टी आणि कुट्टी म्हणून येदी इतलीशी मोठवी दोंगरा गांडीच्या वयर मुसोर आंगली घालून किट्टी पार्टी गेल्या अंती आणि एक फटाक मुनी खाता गी बारीक नागकुराबरी जाला शिरपुटे गंचे इतल्या सांगा जोंको आणि म्हजो एक पूत आची ऑफिस गी ने आणि खालेंगी आता आता या रातीच्या वेळार ऑफिस पार्टी दिसाक ऑफिस आता ऑफिस पार्टी हांगा म्हाका घाला एकल्याक तांगा भितर कशें हांवें रावचें आणि एक म्हजो एक नातू आसा हांगा हांव निसरून पडल्यार ताका म्हणी खबर आसची ना बा तो ताचें कुट्टिल्लोच आसा देवा म्हज्या जाय गे हांगा हांव बऱ्या गम्मतेर रावली म्हज्या घरांत हांगा म्हाका घाला निदेंत लिल्ली जगताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पळे मुजेंच लिल्ली अल्ली इल्ली कंडर लिल्ली यांना उडल पणून दुंदू आलन बुडेर बल्ली इनी बुडेरेने बल्ली कई येता पळ्या ते जिल्ली मुझे जिल्ली मेळ दिसता आज मुनी मेळ न जाल्यार आपले पडते न्ही आज दुसऱ्या पळयता ते आज पळयना तू काय हे बाय सोडलंय अरे रे काय माहिती तुझे तू काही रे आता बाय सोडलो या रातीक नाही रे इतला वडला नाव तेर्स करतो ना तुका ऐकोना ने आता काही बाय सरलाय रे तू हांव पार्टीक बाय सरलो माई आमच्या कॉलेजीचो प्रेसिडेंट हा पळय तो विन्न जालेल्या करताने पार्टी दवरल्या म्हाका एक ल्हानशी पार्टी ये पार्टी तुमका ಎಂತ झाले रे तुमका पार्टी आणि गटी ಎಂತ झाले तुमका हांव ल्हान आसतना म्हज्या आनान म्हाका इस्कोला वचोंक सोडून हाडले गोताय तुका सोप काडूंक गोटो धुवंक कोळशांतले उदक हाडूंक आनी पुरा आमकां खंय आले शिकाप तुमकां बरें जालें आवय आनी बापाय तुजी भायर भोंवंक वचोन दी तुय आतां भायर सर न्हू वच हांगा हांव एकलींच आता तुवें म्हणचे हांवें तुज्या गोट्यांतले सारें पुरो ओवन सोपुरा घालून हांवें करचें म्हणचें गे आमी पुरो आतां कॉलेजीक वयचे मागीर ऑफिसा येचे पयशे करचे ते आमचे उद्देश आतां म्हाका वेळ जालो पार्टीक वचूंक हांव मागीर सरलो तुजें घालें आतां राव रे ये देवा म्हज्या आंगे रे आंगे खालें मागीर पुरतू तुजें छोरे खालें नाही रे ये खंयच्या जल्माचे पॅन्ट रे दोंपरा गांठी पुरा पिंजून गेल्या तुझे ये खंयचे पॅन्ट नाही रे आलरे त्या आमच्या सातू टेलराकडे सांगू नाका एक दोन कट घालनो जर रे तुका आणि ती एक पाटल्याने तुझी चाड्डी भितरली आपले भायर टिल्टा हलशी कंच्या म्हाकाच लज दिसता समा पॅन्टा घाली जे रे पॅन्टार रावच्या तली आलरे थंय भितर कलंब्यायड्या म्हजो अनिल सोगागुरो ताजो नाडो बरो गट्टा तो तुज्या पॅन्टाक गट्ट बांद रे काले माई स्टाईल माहिती आतांचे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे स्टाईल ते काले तू काले स्टाईल रे तुमचे हे पुरा म्हाका कळना बा कोले स्टाईल छे तुझे परसाने मग आकात तापेलेंगे काले माई तुझे म्हाका वेळ जाता तुझे छोरे अलरे रबिना
आले मी परतून तुझे आले रे चोर रे. आज आले सांगले ऐक रे तुका गेल्या तापत्यान सांगले नाही रे तो आमचो धाकटे नाही रे व्यंकटेश ताणे दिल्लो तो म्हज्या साखरी पिड्याचो घटायचो पिठो पुरा मुगदाला रे कोरंड्यांत वय गिणेंगी चूर उरला हा ताजो बारीक बरो आत गुंड्रे गांठी म्हणजे कितले बरे आत गुत्ते आता उडासा नाड रे जायचे म्हाका सदां कान मोंगना रे मागीर परतून म्हजे गांठी दूख उठत रे उडासा नाड कळ्ळें तू आड आड म्हणटाय पैसे दिताय म्हजो बापूय बिकेचे 50 रुपये दिता म्हाका भायर जेवंक जाय दनपारा उरली पुरा पांपलेटां मासली पुरा खातात ऑर्डर करतात हांव चुकलो तारलो म्हटल्यार खंय एक बुटी बांगडो गावचो पैसे दी आता तर हांगा टिफिन ओरिजिन रे बुती उरूंक जायना रे तुका कॉलेज येताना बुती व्हरतात काय म्हणटाय पैसे आसात रे पैसे आत दिता तू खंय तर पैसे काडटाय गे तांचे पैसे नाका तो भितर बेड्या बंद पैसे दवरल्यात बरं ते जाय गलीज गंचे खंयचे खंय आज घाल पैसे दिता म्हाका नाका आले रे ते भितर पाकेटींत आले येत्त पैसे पाकेटींत घालचे आता कोण्यान थंय भितर वेचे हांव राखून ताल्ली हांगा तुका भायर वताय कोण ना म्हणून पैसे दिता म्हणून आता हांगा आल्लेत वर धर पाकेटींत धर आणि धर ये दोर मागीर आसा पळय त्याने मागीर ती शावरीन पुडी हाडली कृष्णामणी हाडनाका जायना रे घाट येता ती इल्लीशी पूड आनी पिठो उडासा नाड घटायचो जायचे रे पाय पुरा वळटात जायत नाही आता तुम्ही पैसे दिलेत न्ही खंडीत हाडटा खाल्लें पुरो हाडूंक मांक किष्णा पुडू कृष्णा पूड नाही शावरीन रे मांक सावरीन पुडू तिसल्या घरच्या जिल्लीबाईक कोलो पिठो सांगलो तिने कोलो पिठो किंटीसो रे फेटाचे किंटीसो मागीर मांक परत्यांनी कोलो पिठो व्यंकटमाचो व्यंकट कोलो डॉक्टर तुजो डॉक्टर व्यंकटेशाक सो पिठो म्हणून सांगते मेडिकलांत तांकां पूर्ण की गोत्ता गटायस साखरी पिठे 1 2 3 या पटी खंडी दिसता ना पैसे मेळल्यात जायत नाही हांव येता ओस उडासान खाण घे जाल्या वय गेलो आनी बसून काले करचे तेरसी जालो भितर हाली उस्तुरा म्हणी इल्लीशी गडी करया एक बोरो पडला उस्तुरा म्हणी गडी करना बाबा चेडो तेव्हा एक बोरो उस्तुरा दवरला नेंगी ह्या चेड्यान हालसाय म्हळ्यार हालसाय ह्या चेड्याक आपणे एक काम करूंक जायना बा देवा गडी करया आसूं दी काले करचे म्हणून केदे ओडले पॅन्ट इतले रुंद पॅन्ट आसा ग्याचे इतलो बारीक आसा वो येदे आमच्या कितली आसात नेंगी वस्तुराची ही घाले चड्डी करया बा बेसनाची चड्डी दिसता चाळकू फुळकू कडे करूंक की जायना बसा मा देवा हें घाले पुरा सुतां भायर पडला तेव्हा म्हज्या हें घाले पॅन्टाचे सांगा नाही पुरा दुंपरा घंटी पिंदून गेल्यात नेंगी वो चेडो निसरून पडला गी म्हणून खंयगी ये देवा म्हज्या शी 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 पुरा गारपून पिंदून नेक्क नेर जाल्यान बा सांगले हांवें हाका त्या सातू टेलरा वचून 2 खट म्हणी घालनाड खंय आयकता वो या देवा म्हज्या हांव तू घालता 2 खट घाल्यार पॅन्ट घालयेत अब्बा पुण्याक एक सुई सुतू मेळ्ळ्या बा थंय दवरल्यान जालें देवा म्हज्या खंय आसा काय हांगा आसा सुई दोळ्यान तो सुतू वा म्हज्या खाली पॅन्टा ही सांगा नाही पुरा पिंदून गेला नेंगी हें एक म्हजें एक सून आसा हांगा पुताची पॅन्टां पिंदून गेल्या ताका खबर ना बा 1-2 जोडी बरी त्या लक्ष्मींत क्लॉथांत कितलीं बरीं आसात पॅन्टां 2 आनी दिवची नेंगी पुरा पिंदून गेला शी 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 देवा म्हज्या दिसोंक दिसना बा माय न्हिदो नाही तू आनी की
तुवें सांगलो पिठो आणि तुवें सांगली किसनापूड किसना काय म्हणताय रे जोकिंग माई म्हाका उडास आसा सावरीन पोडी अन्न हाडल्या आ बरोच रे आज पुरा सांग लाडले भारी खुशी झाली म्हाका पिठो खांडे करताय की तू ये मुझे डिझायनर पॅन्ट माय तुका शिवून देताय की खाले माये काल रे पुरा पिंदून गेला ने रे 5000 दिल्यात माय आका कितले तेव्हा मुझ्या 5000 आणि 900 आका दिल्यात मागीर 5000 म्हणताय रे या पिंदल्या पॅन्टाक आ 5900 म्हळ्यार 6000 झाले ने रे लागी दावा म्हजे सगळ्या वर्साचे वस्तू येत रे 6000 काऊन सोरब तुमका नाही रे ये अशें पिंदले पॅन्ट आमच्या त्या गुडान जाल्ल्यार रोबेक उडयल्यार तो असोत पिंदून घालनाय रे बेश्टे का 5000 दिल्यात मू या द्यावा म्हज्या शी आता काय करताय रे अंगदी रे खट घालता रे समा करणं तू घेत राह अंगदी पॅन्ट लागाड काढले मुझे पॅन्ट आले काही वचाडो आव आडलो पिठो खान घेता गांठी पोट्यान दुखो उठला तो त्या मुजा पिठो खान घेता आयची कामा पुरा झाली नेटफ्लिक्सवर वचून बरी एक मूवी पळोवची आणि काय हे काय ओ माय काढलो व्यंकटेशाचो पिठोने तुला किरंडीचो पिठो खंय गेलो